प्रेज द लॉर्ड. Praise the देवाक Lord. आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत काय आनी तिची सोबीत काय आमकां मेवता आनी ती सोबीत वरवीं दुसरी सोबीत जाता. आमेन. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. लव यू लॉर्ड जीसस. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. उब्राहान तालाबा शिखारा बाराबान तोरोबो लिब्राहान तालाबा सिकेत रलाम देले हे रबा शिखारा बाराबाराबा. ओ ग्लोरिया, महिमा महिमा आराधना. हेब्रेवाचो 4थो अध्याय आणि 12वी आणि 13वी ओळ आमकां सांगता. हिब्रू चॅप्टर 4 खरेंच देवाचे उतर जिवे आनी बळिश्ट, ते दोनूय वाटांनी पाजलेले तरवारी परस रोमता, जाय मनशाचो प्राण, आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात. थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता. ते मनशाच्या काळजाचे ओत्रेक वाडो दिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली कसलीच रचना ना, पूण ताचे नदरेक सगळे विंगळे आनी उक्ते, आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. मोगाच्या भाव भयणांनो, हेब्रेवाच्या चिठीन देवाचें उतर आमकां सांगता की देवाचें उतर जिवे आनी बळिश्ट आसा. ते मनशांचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात देवाच्या उतरान. कित्याक ते दोनूय वाटांनी पाजाळलेले तरवारी भाशेन कित्याक ते देवाचे उतर आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना तपासता आनी आमचे काळजाचे आवडे तपासून ते निवाडो दिता. पण मोगाच्या भाव भयणांनो, रावोचो प्रयत्न केल्यार पासून आमचे काळीज आनी आमची चिंतना देव बरी वळखता. कित्याक ह्या देवाचे उतरा वरवींच आमच्या काळजाचे ओत्रेक उगडापी जातात. देखून हे देवाचे उतर आमच्या काळजान घेवया मोगाच्यानो, आनी हे उतरा प्रमाणे सतान आनी प्रामाणीकपणान चलोया. कित्याक देव हर एकाचे काळीज वळखता, हर एकाचे. त्या देवाचो मोग करुया मोगाच्यानो, देवाच्या उतरांचो मोग करुया. देवाचो मोग करुया. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. दिवसा मे
दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझा वाटाड्या प्रतिदिन. हृदय आनंदाचा झरणा आहे, तो आदिव अंत आहे. हृदय आनंदाचा झरणा आहे. दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार आहे. दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार आहे. माझ्या येशूची अपरंपार प्रीती, मला नाही कशाची भीती. माझ्या येशूची अपरंपार प्रीती, मला नाही कशाची भीती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजयी प्राप्त. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्त. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत, तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत, तो कधी ना मला सोडणार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत, तो कधी ना मला सोडणार. तो कधी ना तुला सोडणार. तो कधी ना मला सोडणार. तो केन्नाच ना तुका सांडचो. 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 तो केन्नाच ना तुका
सांडचो तो कधी ना तुला सोडणार. येस, प्रेज द लॉर्ड. तो केन्नाच आमकां सोडना, तो केन्नाच आमकां सांडना. प्रेज द लॉर्ड. मनशां इसारल्यार पासून, तूं आनी हांव इसारल्यार पासून तो केन्नाच इसारना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो तसोच आसा. आमेन. तो तसोच आसा. हालेलुया. तेच्या ह्या मोगाप आसत, तेच्या ह्या कुरपीप आसत, देवाक वाखाणुया. Lembramantrussa catena mana clori hintini cata. Izendramantrusha catena clera mahanta na mana sukotiri. Izendramantrusha catena mana clori hintra massa. O lambramantrushya catena mana siri biri. Hallelujah. सुपयात देवाची उतर जे वेळार आमी वाचता त्या उतरान जायतीं जाणां म्हणटात देवाच्या उतरान ताकद आसा. ओके. जायतीं जाणां म्हणटात देवाच्या उतरान बळ आसा. ओके. पूण तें बळ आनी ताकद कशी आमच्या जिवितान काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें बळ आनी ती ताकद कशी आमच्या जिवितान काम करता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 8 माथेवाचो 8वो अवेसूर आनी 5व्या वळींतल्यान आमी पळया. आनी थंय अशा भाशेन देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजू काफरनावान भितर सरल्या उपरांत एक शतपती उपकार मागूंक ताचे सरशी आयलो आनी ताणें म्हटलें, सायबा, म्हजो चाकर घरान आरेन पडलेलो आसा आनी तो एकदम वळवता. जेजून ताका म्हटलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. प्रतिपादून शतपतीन म्हटलें, सायबा, तूं म्हज्या घरान येवंक फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आयज आमी पळोवया उतरा वरवीं कशी आमच्या जिवितान पिकवणी येता. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां म्हणटात उतरा वरवीं तरी म्हाका म्हजे साठी प्रेयर करूंक जाय, कोणी तरी म्हाका उपरांत म्हाका पिकवणी. ना 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 ना. पळयात बायबल सिंपल म्हणटा आरंभाक तेचे उतर आसले. आमेन. आनी तेच्या उतराच्या भायर खंयचीच वस ह्या संवसारान येवंक ना. आरंभाक देवाचे शब्द आसले आनी तेचे भायर आनी खंयचीच वस येवंक ना. पळयात कितें जाता जे वेळार तुमी उतर डिक्लेअर करतात. पळयात तो शतपती चाकर जेजू लागीं येयलो आनी तेचो चाकर बरो नासलो. तेका पॅरलायसीस जालो. आनी तो म्हणूंक लागलो, गुरुजी, म्हजो चाकर बरो ना आनी तो वळवळता. जेजू म्हणटा, ओके, हांव येता आनी ताका बरो करता. त्या वेळार तो जेजूक थांबयता आनी जेजूक सांगता, तूं म्हज्या घरा लागीं येवचें म्हाका भाग ना, पूण एक उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. पळयात तो चाकर थंय नासलो. जेजू तेच्या लागीं वचोंक ना. पूण कशें पॉसिबल आसा उतरां वरवीं पिकवणी. आमेन. उतरां वरवीं पिकवणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घ्या. आयज जर तुमच्या लायफान तुमकां जर हिलींग जाय आनी तुमच्या लायफान जर तुमकां सुटका जायी तर आमी शतपतीच्या चाकराच्या जागेर आमी उबे रावया. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार ही अशे भाशेन ते पळयात 9वेल्यान मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 9. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाला आसा आनी म्हज्याय खाल शिपाई आसात आनी तातले एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वयता. दुसऱ्याक हांव सांगता ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे उतरान कितें सांगूंक सोदता शतपती चाकर? हालेलुया. ऑथॉरिटी, अधिकार. शतपती सांगता, म्हजे लागीं ऑथॉरिटी आसा म्हज्या चाकरांक सांगूंक ये
आनी तो येतलो. म्हजे लागीं एथॉरिटी आसा, म्हज्या चाकरांक सांगूंक वच आनी तो वयता. कित्याक म्हज्या लागीं एथॉरिटी आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तोच चाकर सांगता ती एथॉरिटी सोम्या जेजू तुज्या लागीं आसा. आमेन. ती एथॉरिटी तुज्या लागीं आतां. तुका येवची गरज ना, पूण तुजी उतरां एथॉरिटी आसा. आमेन. तुजी उतरां एथॉरिटी आसा. ज्या वेळार आमी जेजूची उतरां डिक्लेअर करता थंय एथॉरिटी आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अधिकार आसा. अधिकार. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सजमत हांव कितें सांगता तें. प्रेज द लॉर्ड. अधिकार आसा. ज्या वेळार तुमी अधिकार यूज करतात त्या वेळार ती वस्त जाता. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार तुमचेर अधिकार आसून पासून तुमी अधिकार यूज करना ती वस्तू जायना. कित्याक तुमी अधिकाराचो वापर करना. प्रेज द लॉर्ड. पळया, तो सादो चाकर नासलो, तो वळवळतालो चाकर. ताका आर जाल्ली. आर म्हटल्यार कितें, वन सायड पॅरलायसीस न्हू. ताका चलोंक जायना, उठोंक जायना, बसोंक जायना. ताका गॅरंटी आसली कितें तर जेजू येयल्या उपरांत तेची जिवीत बदलतलें. प्रेज द लॉर्ड. सो तो रिक्वेस्ट करता, पळय गुरुजी, म्हजो चाकर आरेन पडलेलो आसा आनी तो एकदम वळवळता. तेच्या आदीं ज्या वेळार तो सांगता तेच्या आदींच जेजून आत्मीक रित्यान पळयलें, येस तो वळवळता. सो जेजू कितें म्हणलो, ओके हांव येता आनी ताका बरें. तेच्या उपरांत रोखडीच तेणी म्हटलें, ना 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 ना. प्रेज द लॉर्ड. तूं येवची गरज ना सोम्या. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हांव तुज्या उतराची एथॉरिटी जाणा. आमेन. कित्याक हांव म्हजे लागीं आसलेलो अधिकार यूज करता आनी तो चाकर वयता आनी येता जाल्यार तुजे लागीं म्हाज्या परस व्हडलो अधिकार आसा आनी तो अधिकारान तुका म्हजो चाकर बरो करूंक जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुका म्हजो चाकर बरो करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. जायते पावटी आमी एक्शन मोडान वयता. आमेन. आमी एक्शन मोडान पडल्या उपरांत म्हाका बरें दिसतलें. कोणें तरी म्हाका सांगलें तुज्या घरान कितें तरी करून दवरलेलें आसा आनी तें म्हाका भायर उलयल्या उपरांत म्हाका बरें दिसतलें. कोण तरी सांगता, हां तुज्या पांयांक तांबडो दोरो बांद आनी तांबडो दोरो बांदल्या उपरांत तुज्या घरांतले सगळें वयतलें. कोण तरी सांगता तुज्या गायांत काळो दोरो घाल आनी तुज्या जिवितांतले हे काळे दोरे तांबडे दोरे जर तुमी पयल्यात जाल्यार ते पासून मनशांनी केलेले. प्रेज द लॉर्ड. ताका एथॉरिटी ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण एथॉरिटी हाका आसा. एथॉरिटी देवाच्या उतराक आसा. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, देवाची उतरां जिवी आनी गुणवन आनी ती दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन तेचे परस अदीक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात, तुमी ज्या ताकाय तुमचे भितरली एथॉरिटी तुमी यूज करूच्यात ना त्या ताकाय तुमच्या जिवितांत पेखवणी येयना. प्रेज द लॉर्ड. एथॉरिटी कशी यूज करूची? एथॉरिटी यूज करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. कशी? हालेलुया. पळयात, एथॉरिटी यूज करूंक आमकां एकूच सिंपल वस्त आसा, ती म्हटल्यार वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर. जे वेळार तूं देवाचें उतर यूज करताय त्या वेळार ती एथॉरिटी जे देवाचे शब्दाची पावर आसा ती तुजे भितर येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या शब्दाची पावर तुजे भितर येता. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा, जॉन चॅप्टर 1:4, ताचे थंय जिवीत आसा. आमेन. ताचे थंय जिवीत आसा. सांगलें जेजून ते सामारी वस्तुरीक कितें सांगलें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितें सांगलें? प्रेज द लॉर्ड. तुका जर गमले आसते हांव कोण तो, तर तूं म्हजे लागीं मागतली आसलें उदक आनी हांव तुका उदक जिवें दितलो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवा लागीं एथॉरिटी आसा. जेजू क्रिस्ता लागीं एथॉरिटी आसा. इफिस्करान चॅप्टर 6:2 क्लियर म्हणटा. इफिस्करांचें पत्र 6:2. देवान सगळी एथॉरिटी म्हाका आनी तुका दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळी एथॉरिटी. हालेलुया. आमचें युद्ध हें आत्मीक युद्ध आसा. सगळी एथॉरिटी आमकां दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात, जंय हिलींग मेवता तीच हिलींगची उतरां आमकां डिक्लेअर करूंक कंटाळ येता. प्रेज द लॉर्ड. आमी एक पावट डिक्लेअर करता, 2 पावट डिक्लेअर, कितल्या पावटी म्हणून वाचूची, आजून कांय फरक पडना ना. प्रेज द लॉर्ड. 3 वर्सां तुमी मेडिसीन घेवन जातात, पूण 3 दीस तुमी देवाचें उतर डिक्लेअर करूंक शकना. कंटाळ येतात. आमेन.
हालेलुया. पळयात बाबा, देवाचे उतर केन्ना धारदार जाता. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही केन्ना तुमच्या सुरयेंका धार नासतना तुम्ही कातरतात? प्रेज द लॉर्ड. ना, कातरचे ना. पूण ज्या वेळार तुमच्या सुरयेक धार आसता त्या वेळार तुमी ती इजी कातरतात खंयचीय वस्तू. प्रेज द लॉर्ड. पूण तर तेकाच जर धार ना तर तुमकां कातरूंक खूब कठीण जाता वा घडये कातरना पासून ना. हेचो अर्थ कितें? आमच्या जिवितान देवाच्या उतराक धार आसूंक जाय. आमेन. ज्या वेळार आमच्या जिवितान देवाच्या उतराक धार आसतली, हर एक वस्तू आमच्या जिवितांतली कातरली वयतली. आमेन. हर एक वस्तू आमच्या जिवितांतली कातरली वयतली. हालेलुया. मागीर कितेंय आसो, खंयचीय आसो, पॅरलायसिसची पिडा आसो, आनीक कसली आसो, डायबिटीसची पिडा आसो, आनीक कितें आसो, संवसारांतली हर एक पिडा जेजूच्या खुर्साच्या पोंदा आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अधिकार ना तांकां, अधिकार ना. कित्याक अधिकार ना जाणा बाबा? कित्याक जेजू क्रिस्तान सगळी तुजी पिडा आनी म्हजी पिडा आपणाचेर घेतल्या. आमेन. तेचो अधिकार नश्ट जाला. तेचो अधिकार नश्ट जाला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेचो अधिकार नश्ट जाला. पळयात, हेब्रेवाचें पत्र जर आमी पळयता जाल्यार आनी थंय आमकां जायते भाशेची सजमवणी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते भाशेची सजमवणी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते भाशेची सजमवणी. आनी त्या सजमवणेन न्हू आमकां संपूर्ण काय आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, हेब्रेव चॅप्टर 2:14 कितें म्हणटा? म्हणटच भुरगीं सारक्या रक्तमासाची देखून ताणें त्याच्या रक्तमासान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं आपल्या मरणा उदेशी मरणाचेर पदवी चलयतालो त्याचो म्हणजे देवचाराचो ताणें नाश केलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवचाराचो ताणें नाश केलो. तुमकां सजमालें कितें केलां तें? तेणी आमी रक्तमासाची देखून जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत ह्यो रक्तमासाचो जालो आनी रक्तमासाचो जालो कित्याक? आनी ती पदवी जेजू क्रिस्तान काडून घेतली आनी आमकां जिविताची पदवी दिली. आमेन. सो आमचे भितर आतां जिवीत आसा, आमचे भितर ऑथॉरिटी आसा. जें तूं उलयताय तें तुज्या जिवितान जाता कित्याक देवाच्या उतरान ताकद आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आयज पासून, फाल्यां पासून, आयज पासून देवाची उतरां तुमच्या जिवितान डिक्लेअर करात आनी तुमच्या जिवितान सुटका मेळ्या. तुमच्या जिवितान सुटका मेळ्या कित्याक देवाच्या उतरां वरवीं सुटका आसा. आमेन. बायबल कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्तान कितें म्हणटा? हांव उलयता त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. आमेन. हांव उलयता त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. सो पळयात, तो उलयता त्या उतरां वरवीं आमी नितळ जाल्यार आमी वर्ड वाचुया, आमी वर्ड डिक्लेअर करुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता तें व्हडलें झाड जाता आनी ती झाडाची फळां दुसरी खाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.